विश्वजित प्रतापसिंह राणेन पर्य मतदारसंघाचेर केल्ल्या दाव्याचेर पयलेच फावट बीजेपीची अंतर्गत धुसफूस उक्ताडार आयल्या। विश्वजित प्रतापसिंह राणेच्या पर्य मतदारसंघातल्या दाव्याचेर 2017चो बीजेपीचो पर्येचो उमेदवार विश्वजित कृष्णराव राणेन आता उघड रेड सिग्नल दिला। विश्वजित प्रतापसिंह राणेचो संबंध फकत वाळपय पुरतो म्हूण विश्वजित कृष्णराव राणेन स्पष्ट केला। ताजे बरोबर पर्ये बीजेपी मंडळ अध्यक्ष दीपाजी राणे आशिल्लो। पर्ये मतदारसंघात तो दावो करता, प्रत्येक मनशाक रायट आहा की प्रत्येक कडेन दावो करपाचो। हेजो अर्थ असो न्हय की तेका पर्यान आमी शीट दिलो किंवा पर्यान आमी तेका स्विकारलो। एक मान्य करपाक जाय आमी की कार्यकर्त्यांक की वाळपय मतदारसंघात तेका तो भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना स्वताहून येयलो तेन्ना भारतीय जनता पार्टीन तेका प्रवेश दिलो आनी तो एका वाळपय बीजेपीन सपोर्ट केलो आनी भरघोस मतांतून निवडून येयलो। पण तो जो काय म्हणटा पर्यान आपले अस्तित्वाक किंवा पर्यान आपूण जिवपी रावता ती एक सेकंडरी थिंग। आनी त्या स्टेजीक आमी पर्यायचे मतदारसंघात खूब कार्यकर्ते आमचे असंख्य कार्यकर्ते कालची वोटिंग तुमी पळयले आसतले पर्य मतदारसंघात। त्यामुळे आमचो पर्या मतदारसंघात थंय बीजेपी म्हणून खंबीरपणे उबी आहा आनी खंबीरपणे उबी आसतली, कारण थंय पर्य मतदारसंघात जो कॅन्डिडेट आहा जो आमदार आहा तो काँग्रेसचो आहा। थंय आमचो तेच्याशी कांयच संबंध ना। जो काय विश्वजित पी राणे तुम्ही म्हणतात तो संबंध पार्टीन आमचे बीजेपीन येयल्ल्या कारणान तो संबंध फक्त वाळपय पुरते आहा, पर्यान ना। त्यामुळे तुम्ही मिस गायड करू नाका की पर्या आनी वाळपय एक कडेन जोडणी करनाका। पर्या हो सेपरेट भागान पर्या आमी तांकां दिवंक ना। पर्य मतदारसंघ हो भाजपाचे जे मंडळ आसा तांच्याच कडेन आसा आनी पर्य जे मंडळ आसा तेच काम करता। ते फूल टीम हांगासर आसा, कोर टीम म्हणून, आनी मंडळ समिती आमची वेगळी आसा। पर्य मतदारसंघाचे बूथ विस्तार कार्यावळीतूय विश्वजित प्रतापसिंह राणेचे नाव ना। हे कार्यावळीत सभापती प्रमोद सावंत, खासदार श्रीपाद नाईक, सदानंद शेट टानावडे धरून बाकीचे आजी माजी आमदार आसात। विश्वजिताक सुवात ना। आणि हो जो आमचो 16 दिसाचो कार्यक्रम आसा ते 19 जाणांची टीम आसा। भितर आमचे केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक आमच्या बुथाचेर येतले, 2 दीस रावतले। ताजे नंतर पक्षाचे अध्यक्ष विनयभाई तेंडुलकर हे येतले, हांकां एक बूथ दिल्लो आसा। पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी सदानंद शेट तानावडे हे येयल्या, तांकां 2 बूथ दिल्या। ताजे नंतर आमचे गोंय राज्याचे सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय 2 बूथ दिल्या। पोटवेंचणुकेत बीजेपीच्या तिकिटीचेर वेचून आयले उपरांत विश्वजित प्रतापसिंह राणेन वाळपय आनी पर्ये अशा सबंद 70चेर दावो केला। मात आता पयलेच फावट जुने आनी नवे बीजेपीच्या कार्यकर्त्यां मदली धुसफूस खुद्द विश्वजित कृष्णराव राणेच्या तोंडांतल्यानूच भायर सरल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।